ह्यो पळयात गोंयच्यो प्रायव्हेट बसी कश्यो ओव्हरलोडेड भरून लोकांक चिड्डून माड्डून येरादारी करतात। हें चित्र सच्चेंच। आरटीओ हे असल्या गजालींचेर कारवाय करिना, तांचे आनी बसवाल्यांचे रॅकेट आसपाचो कांय जाणांक दुबाव। तुम्ही बसी पळयल्यात खूबश्यो ओव्हरलोडेड आसता आनी तातूंत दार सुद्दां बंद करनात, अशे भायर लमकळून वतात। अरे कितें जालें जाल्यार ते कोण पडलो जाल्यार तो फ्लोर वयल्यान जाल्यार फाटलो टायर ताच्या वयल्यान वतलो न्ही, हें सुद्दां पळोवपाक पूण तें कोण पळयना कित्याक तांकां सांगूं ना, तांकां फक्त सांगलां हेल्मेट नाल्यार तांकां धर म्हणून। सो हेंय पळोवपाक जाय पुलिसांनी। आनी दुसरें म्हणल्यार पुलिसांकूय कितें भितर आसा, कित्याक पुलीस नाल्यार तांकां कित्याक धरना कळ्ळें तुका। सो हें रॅकेट अशें कित्याक आसा तें रॅकेटूय आमकां पळोवपाक जाय। सद्याक लोकसंख्या वाडत आसा आनी हे बसींच्या रुटांची कॅपॅसिटीचो नियाळूय घेतलो वचना, मात तो घेवपाक जाय म्हूण गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टिन्साची मागणी। Trips are the same, number of people have increased. So there is a very urgent requirement of the review of the bus capacity as far as the route and trips are concerned. Today in many cases we see there is mixing of the fuel, so it results in those fumes coming out. लोकांनी ओव्हर क्राउडेड बसींनी चडचें न्ही आनी ओव्हर क्राउडेड बसींचो फोटो पुलिसांक धाडचो म्हूण युवा सरपंच सिद्धेश भगताची मागणी। हांव लोकां कडेनूय मागता की असल्या बसीर चडनाकात आनी समज तुमी चडपाना जाल्यार असल्या बसीक गिरायक जावपाना, मागीर ते सिस्टमॅटीक वतले। आनी एक लोकां कडेन मागणी आसा, तुमी एक काम करात, समज तुमकां अशें ओव्हर क्राउडेड बस दिश्टी पडल्यो जाल्यार त्या बसीचे फोटो मारात, अपलोड करात, नाल्यार DGPक डायरेक्ट वॉट्सॅप करात आनी सांगात जशें तुवें सेंटिनल काडला हेजे ट्राफिकाचे तशें हांकां बसीकय पळय म्हणून। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।